भाटीवाडो नेरूल वाठारांतल्या एका घरांतल्या गॅस सिलिंडराक गळटी। घर बारीक आशिल्ल्यान आनी घराक जनेलां नाशिल्ल्यान गॅस गळटेचें रुपांतर स्फोटात जालें। ताका लागून हे घडणुकेंत आवय जया शिरोडकार आनी पूत दिलेश शिरोडकार गंभीर जखमी जाली। देखून तांकां उपचारा खातीर सध्या हॉस्पिटलांत दाखल केला। हो स्फोट इतलो खर आसलो की फाटल्या घराक लेगीत ताचो धक्को बसलो। फाटल्या घराच्या जनेलाचे ग्लास फुटले। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। रिजनल ऑफिसर HP ताका हें बरोवन आमी मागचें पडटलें आनी तें आमी करतले। तांकां लेटर बरोवन एक्झॅक्टली कितें जाला पळय तें कितें आसा जाणा ह्या बसीचे इन्सिडंट खूब कडेन जाता। ह्या बसीचे हेका अनकॉन्फायन्ड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन म्हणटा। एक आसा ब्लॅवी बॉयलिंग लिक्वीड एक्सपांड वेपरायज एंड देन एक्सप्लोड। तितून खऱ्यांनी न्ही उजो आसता, सरावंडींग उजो आसता आनी मदीं सिलिंडर आसता। पूण ही केस आहा पळय हितून लिकेज जाल्यात। लिकेज जावन हो रूम पॅक जावन ती भितरूच उरल्या आनी जेन्ना उरता पळय म्हणजे जेन्ना पेटोवंक वयता कितें तेन्ना तिका स्पार्क जावन ती एक्सप्लोजन जावन तो खंयसरल्यान तरी भायर सरपाक सोदता। सो ताका जागो भायर सरपाचो आसता पळय तो फक्त दार आसता पळय तितूंतल्यान तो भायर सरपाक सोदता। सो तें एक जावंक शकता पूण आमी हेजेर हें करपाक शकना। फक्त HP डीलर किंवा जे पळय तेंचो रिजनल ऑफिसर आसा पळय तेंचे कडेनूच सारकें एक्झॅक्टली कितें दोना भितरलें किंवा बाकीचे दुसरें कितें एखादें इलेक्ट्रिकली कितें आसूंक शकता तें तेंचे कडल्यान। पूण हितून सिलिंडर ब्लास्ट जावंक ना। हितून सिलिंडर ब्लास्ट जायना। हितून गॅस आसा पळय ती भायर वयता आनी ती प्रेशरायज जावन उरता ती। आनी कितें दुसरें आसा LPG इज हेवियर देन एअर। दुसरो तिजो एक्सपान्शन रेशियो आहा पळय 1:273 टायम्स एक्सपांड जाता। म्हणजे तुमी चिंता की बारीक हे जर 1 kg बसून जाल्यार तर 273 टायम्स ती वाडटली। आतां कितली वाडल्या आनी कितलो तेजेर प्रेशर जाला पळय त्या प्रमाणे ती मागीर स्पार्क जातकूच ती हें जाता। हांव थंय बसून पेपर वाचतालो तेन्ना स्फोट जालो 7:40 7:35 7:40 ह्या टायमार जाता। तेन्ना स्फोट म्हाकाय दाखोवना म्हाका सगळे कानान दोनी बसले त्या बरोबर फुडल्यान उजो येयलो सगळो दोळ्यांनी कांय दिसना जालें। तशें थंय पळयलें थंय पेपर थंय घुडयलो आनी सगळें भितर धांवलो। आतां कितें जालें तें कळना। मागीर थंय भितर जाता आमचो आवाज येयलो भितर कितें वाड्यान उरलेला तितल्यान तसोच हांव भायर येयलो भायर धांवन येवन जाल्यार पळयता ती भितर आसा भितर तांकां उलयलो हाडली भायर दवरली मागीर ती येयली सगळी शेजारी आयली खुर्ची तांकां भायर काडली आनी हांव थंय पेपर वाचून ते हेजे प्लास्टीकचे फुडल्यान आसले म्हूण सगळे पळोवचे तेजे कितें आसलें तितले तेजेर बसून थोडे भितर म्हाजे थोडे व्हरले जनाला तेचे ग्लास फुटले आनी भितर सगळे पळयता शिवड जालो सगळे आख्खे भितर कोवचे पडलेले सगळे। भाटीवाडो नेरूल हांगासर आनी आयज सकाळी 7:30 ते 8 वरांचेर एक अशी दुखद घटना समोर येयली ती म्हटल्यार शिरोडकर फॅमिलीच्या घरांत एक स्फोट जाल्याची खबर। हो स्फोट जेन्ना सकाळी 7:30 ते 8 वरांचेर जालो तेन्ना ही म्हायती पर्वरी पुलिसांक तशेंच पिलेन फायर टिमीक कळना फुडें तेंच्यांनी थेट हांगासर धांव घेतली। जेन्ना पिलेंचे फायर ऑफिसर आनी तेची पुराय टीम हांगासर पावली तेन्ना तांकां अशें दिसलें गेलें की जी शिरोडकर फॅमिली आशिल्ली जया आनी तिचो चलो दिलेश शिरोडकर हिका लागच्या कांदोलीम PHC सेंटरान उपचारा खातीर व्हेलें। तशेंच तांकां थंयच्यान GMCन प्रिफर करण्यात येयलें। फायर टीम जेन्ना हांगासर पावली तेंच्यांनी रितसर अशी हांगासर इन्वेस्टिगेशन केलें। तशेंच पर्वरी पुलीस हांगासर पाविल्ले तेंच्यांनी हांगासर इन्वेस्टिगेशन केलें तेन्ना अशें कळण्यात येयलें की काल खंय तरी रातच्या वेळार चुकून मेबी जी गॅस ही आशिल्ली ती ऑन उरली आनी सकाळी जेन्ना जया शिरोडकर जी आसा तिणें जेन्ना गॅस पेटयली तेन्ना हो स्फोट जाल्याची खबर येयली। तो म्हणटा ती खातीर रिपोर्टर्स निहा असो तिकर।